Soglang तुमकां देव बरो दीस दिवं. देवाक दिनवासून मीस भेटयता आपल्या जल्मा समयार स्टेला आल्मेदा. देवान ताचेर आपलो आशिर्वाद घालूंक मागुया. त्याच बरोबर आमी मागता मोनिका मोंतेरो, सिस्टर मेलिसा आनी जेन विएगस ही आपलो वाडदीस समोरुमतात. देवान तांचेरूय आपलो आशिर्वाद घालूंक मागुया. केरीत भाशेन बोडये वाडो ह्या वाठारांत रावतल्या ह्या कुटुंबा पासत आमी मागुया. आग्नेल पिनेर, मेल्बा पिनेर, फिंटन रॉड्रिक्स, सुरेका डिसुजा, लॉरेंटीन नाझरेट, मार्कुस फेर्नांडीस आनी गाली वाडो हांगासरली लुईस कायतान विएगस, अतानासियो मोन्सरात, आयडा टेलिस, अल्बर्टिना आल्मेदा. आज आमी माडी सुरू करता. माडयेचेर आशिर्वाद घालता. आख्खी आमची फिरगोज आमी देवाच्या हातान घालुया आनी फिरगोजेचेर एक एक कुटुंबाचेर एक एक वांगड्याचेर जावं हांगासर आसात, घरा लागीं आसात वो आनी खंयच्याय गांवांत आसात. देवान आमकां मोनाचो उजवाड, कुडीची भलायकी, आत्म्याची कृपा फावो करूंक मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सोवी आसूं. तुमची सवय आसूं. सुमये जेजू आमचें जिवीत जावूंक ना बापाक केल्ली मोगाची भेटवणी आनी काळजांतली खरी दिनवासनी सुमया काकूत कर. सुमया काकूत कर. सुमया जेजू आमच्या भावा भयणी मुखार आमचें जिवीत जावूंक ना बरी देखीचो दुलोप उजवाड आनी बुजवणीचो आनी दिराचो आदार क्रिस्ता काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर. सुमया जेजू तुज्या पवित्र आत्म्याचे पदवेन आनी मिसार थीर जाल्ल्या तुज्या एकवटांत जावं आमचें चालतें जिवीत बापाक मोगान केल्लें समर्पण आनी खोतखोतीत दिनवासनी जावं ते आमच्या भावा भयणीक खरो आदार सुमया काकूत कर. सुमया काकूत कर. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं. आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, पवित्र सुमूर्तीचे सगळे नेम तुवें तुज्या आनी पेल्याच्या मोगाचेर थारायले. तुज्यो आज्ञा पाळून सासणाच्या जिविताक पावूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सव्यांनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनांक. आमेन. आग्यो प्रवादाच्या पुस्तकाची सुरवात. दारियोस राजाच्या दुसऱ्या वर्सा 6व्या म्हयन्याच्या पयल्या दिसा आग्यो प्रवाद्या उदेशी शाल्तीच्या पुताक बाबेलाक जुदाच्या अधिपतीक आनी यादनिका जोसवेक जहदाकाच्या पुताक सोरेस्पराचें उतर अशें पावलें. दोलबाराचो सोरेस्पर अशें सांगता. हो लोक म्हणटा सोरेस्पराचें मंदीर नव्यान बांदूंक आजून वेळ पावूंक ना. आनी आगे प्रवाद्या
उदेशी सोरेस्पराचें उतर अशें पावलें. ह्या घराचे घट्टान जाल्लें आसतना तुमी तुमचे सवे कितें कात घडलां तें चीत दिवन पळयात. तुमी खूब ओंपले पूण भोव थोडें लुवलें. तुमी जेवतात तरी तुमचें पोट सारकें बरो ना. तुमी पियेतात पूण केन्नाच दादुशी जायनात. तुमी न्हेसतात पांगुरतात पूण तुमकां खूब मेळना. वावराडी आपली जोड पिंजलोले पिशवेंत घालतात. तुमचें जिवीत कशें कात चल्लां ताचेर बारीकसाणेन नदर मारात. म्हणटच आतां दोंगरार वचून लांकडां हाडात आनी मंदीर नव्यान बांदात. तेन्ना ते म्हाका मानवतले आनी तूंय म्हाका मोहिमा मेळटली. उलयता तो सोरेस्पर. देवाचे उतरे. देवाचे व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. आपले पोरजेचो सोरेस्परान मोग केलो म्हणुया. आपले पोरजेचो सोरेस्परान मोग केलो. सोरेस्पराक नवें गीत रचून गायात. भक्ताचे सोबेत गणगणान ताचें किर्तन करात. तो आपलो रोचणार म्हूण इस्रायलाक संतोश भोगोन दी. तो आपलो राजा म्हूण सियोनाच्यो पूत धुवो आनंदान उलासूं. जबाब. आपले पोरजेचो सोरेस्परान मोग केलो. नाच खेळ करून ताच्या नांवाची स्तुती करून घुमटां आनी शितारां ताचे मुखार वाजोवन, कित्याक सोरेस्परान आपले पोरजेचो मोग केलो. दुबळ्यांक धाकट्यांक ताणें सोडवण जोडून दिली. जबाब. आपले पोरजेचो सोरेस्परान मोग केलो. आपणाक मेळ्ळोल्या जैतान भूक संतोश भरीत जावं आनी खुशालकायेचे उलास सोडूं. देवा मुखार सोरपटून ताची स्तुती करूं. ताच्या ओंठांचेर आसूं देवाची वाखाणणी. हातून ताच्या भक्तांक मेळटा सूख आनी वडवीक. जबाब. आपले पोरजेचो सोरेस्परान मोग केलो. उद्गार. Sorry, Zoy, 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 Zorak. Sorry, Zoy, Zoy. Sorry, Zoy, 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 Zorak. Sorry, Zoy, Zoy. जेजू म्हणटा, वाट सोत आनी जिवीत हांवूच. कोणूच बापाशी वचना बगर म्हजे वरवीं. Sorry, Zoy, 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 Zorak. Sorry, Zoy, Zoy. Sorry, Zoy, Zoy, Zorak. Sorry, Zoy, Zoy. Sorwispor तुमची सोवे आसूं. Tuci sławy Jezu. Luka pormoni Jezu Chrystacie शुभ वर्तमान. Mój matuka sumia. एरोद उपराजा घडटाले तितलें आयकून घुस्पलो. कित्याक कांय जाणां जुवांव मेल्ल्यांतलो जिवंत जाला अशें म्हणत. दुसरी एलिजा नव्यान दिश्टी पडला म्हणत. तरी हेर आदल्यांतलो कोण एक प्रवादी जिवो जाला अशें म्हणत. पूण एरोद म्हणूंक लागलो, जुवांव ताचें शीस हांवें तर कापलें. जाशे विशीं ह्यो खबरो हांव आयकतां. तो कोण तर? आनी ताका खाशा पळोवंक तो आशेतालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. Łakoni Ducha Chrysta. मोगाळ बाबा भयणानो, ह्या दिसांनी आमी लुकाच्या शुभ वर्तमानांतले लेख जायते आयकल्या. पयलीं जेजू परगट्टा, जें कितें इजायास प्रवाद्यान बरयलां तें म्हजे सवें शार्ती पावलें. मागीर आपलो वावर करता. गांव घरा करूंक मेळना दुसऱ्या गांवांत करता.
शिसांक आपयता. शिसांक आपयल्या उपरांत शिस्ताचो वावर पळयतात. तांकां पाठयता, जे कालच्या दिसा आमी पळयलां, धाडले तांकां. आयज आमी पळयता हेरोद हें सगलें आयकून घुस्पला आनी भियेला. कित्याक लागून तो घुस्पला? ताचे कुसियेस ताका थार दिना, ताचें जिवीत बरें आसूंक ना. आनी तो चिंता तो कोण जाचे विशीं हांव खबरो आयकता. जुआं बातीस जावंक जायना, कित्याक ताका हांवें जिवेशी मारलो. आदलो कोण प्रवादी उत्पन्न जाला काय एलिजा, आनी दुसरो कोण प्रवादी परतून जिवन जावन आयला. ताका ताचे कुसियेस थार दिना. कोण हो मनीस? जेजू हो प्रश्न मागीर शिसांकूय विचारतलो, लोक म्हाका कोण सोदुरतात? आनी जे कितें आयज हो चिंता हेरोद, तेच भाशेन जबाबूय जेजूक मेळटा. थोडो लोक म्हणटा तो जुआं बातीस, जेरेमियास वो आदल्या प्रवादांतले आदलो कोण एकलो उत्पन्न जाला अशें म्हणटा. आनी मागीर जेजू म्हणटलो तो तुमी हांव कोण सोदुरतात? आनी तेन्ना पेद्रू ताका सारको जबाब दितलो, तो क्रिस्त, देवान मागलोलो, तूं सोदवंडा, तूं मेसियास. हांगासर हेरोदीचें बरयलोलें आसा, पूण कमेंटेटर सांगतात ही 2 कॅपिटल आसलोली हेरोदीची, थंयसर जेजून वावर करूंक ना. हो बरयलोलें मेळो ना आमकां. कमेंटेटर्सूय आमकां दाखयनात. पूण तरी आसतना विथ इवल मायंड ही वॉन्टेड टू सी जीजस. बऱ्या मनान न्हय. एके वाटेन तो भियेलोलो आसा, ताचे घाबरला, भितरले भितर कुसियेस ताका थार दिना. आनी तरी तो पळोवंक सोदता, पूण बऱ्या मनान न्हय. आमच्याय जिवितांत केन्नाय आमची कुसियेस आमकां खाता. इट इज नॉर्मल. आमकां कुसियेस खाता जाल्यार केन्ना आमकां कुसियेस खाता? जेन्ना आमी जाणो आमच्या काळजां मनांत थावन हांवें कितें केलां तें सारकें ना म्हूण. आनी तें जाणा जायन आमी करता तेन्ना ती ल्हान वस्त जावं वा व्हडली वस्त जावं, आमचे कुसियेस आमकां थार दिवची ना. आनी कुसियेसाक आमचे थार मेळटलो जाल्यार त्या कुसियेसाची हांवें चवकशी करची गरज आसा. आमी सिमनान आसतना आदी सोयी आसली ती आजून कंटिन्यू जाता. मागणें, रातचें मागणें करचे आदी अतस्करणाची चवकशी, आनी जायतो लोकूय करतात ती अतस्करणाची चवकशी करतात. मागीर बॉक्सोरें मागतात, मागीर रातचें मागणें, साम्स एकूच आसता चड करून, केन्नाय 2 आसतात. ती साम्स करप आनी मागीर सिमियोचें मागणें, तुज्या चाकराक शांतीन वचूं दी. पूण कुसियेसाची चवकशी करप गरजेची. आनी चवकशी केल्या उपरांत जेन्ना हांव जाणा म्हजें जिवीत सारकें ना म्हूण तें सारकेंय करप गरजेचें. अवेरनेस ऑफ वन सिन्स or one's faults, defects is half the solution. ह्या पासत कुसियेसाची चवकशी करची गरज आसा. जायतो लोक सकाळीं कितें केलां, दनपारां कितें केलां, सांजचें कितें केलां, बरें तशेंच वायट आपल्याच्या मनान नियाळटात. आनी मागीर देवाचें बॉक्सोने मागून आपली मागणें करून न्हिदूंक वयतात. सुस न्हीद तांकां पडटा, कित्याक ती जाणात देवा कडलें हांवें बॉक्सोने घेतलोलें आसा. हेरोदीक तसली शांती आसूंक ना. आनी आमकांय असली शांती मेळची ना जर आमी कितें वायट करता आनी आमकां पडलोलेंच ना. भायल्यान आमचें जिवीत घडये बरें दिसत, पूण भितरल्यान ही शांती आमकां आसना. जशें हेरोदीक जालें, सगळोच उसांबूळ. कित्याक जिवीत वायट आसलें, जुआवाकूय मारलो, त्या भायर बऱ्या मनान जेजूक तो पळोवंक सोदिना, जाणा जावंक सोदिना. ही थोडी चिंतनां आमच्या मनान दवरुया. कितें आमच्या जिवितांत सारकें ना, देवाचें बॉक्सोने मागुया आनी सारकें करूंक आमी वावरुया. खरी शांती समजकाय देव आमकां दितलो. भेटोवनेक आमी गायन गावुया C27 निश्कोडोंग निर्मोल उडो पान 39 C27 पेज 39. Niszkołą mimo Tuga do sobą wita.
तुझे बलिदान सुरपुतविदा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेन आमच्या आनी पवित्र सभेच्या दावा सर्वेस्वर मागून घेऊ. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुझे पोरजेची देणी प्रसन्न जावून मानून घे. ती बदलून जेजूच्या कुडी रक्ताचो संस्कार आमकां आतां तूं घडोवन दितलोय म्हूण आमी बाबार्थान सत मानता. तर ह्या संस्काराचो भरपूर फळ आमकां मेळोसो कर म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सोबे आसूं. तुमची सोबे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारतां. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयवशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पुतविदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर काळी आनी सोर ताई जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समोरमतां. जिव्या बाबार्थान ताचें पुनर्जीवनपण पुरगोडटां. थीर बरोबाशान ताच्या मोहिमेवंत येण्याक ओतरेकतां. देखून आतां देवदूत आनी भक्तां संगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र बापा, तूं भोव व्हडतो आनी सगल्यो तुज्यो कन्यो जाणवायेच्यो आनी प्रिती मोगाच्यो म्हूण आमी तुका वाखाणटा. मनशाक तुवें तुज्या सारक्याचो रचलोय आनी तुजी आपल्या रोजनाराची सेवा करून ताणें सोब रोजनेचेर राजवडकी चलोवच्याक सगले सृश्टीचेर ताका अधिकार दिलोय. तुज्या आज्ञा मोडून ताणें तुजी इश्टागोत ओगडायली, तरी तुवें ताका मन्नाच्या झाडांत सारूंक नाय. पूण तुका नव्यान सोदून तुजेशी पावच्याक तुजे काकलुतीन सगल्यांक तुवें आदार दिलोय. परतून परतून तुवें मनशा कडेन करार केले आनी तुज्या प्रवाद्या वरवीं तुजे सोडवणेची वाट पळोवंक तांकां शिकयलें. शेकी पवित्र बापा, संवसाराचो तुवें इतलो मोग केलोय की नेमलोलो काळ भरतोच तुज्या एकल्याच पुताक आमचो सुरवंडार जावच्याक धाडलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं ताणें कूड घेतली आनी आकबार मारीत थावन तो जल्मलो. पातोक मात सोडून हेर सगल्यांक आमचे गोतीन तो जियेलो. दुबल्यांक सोडवणेची, कोयद्यांक सुटकेची, दुखेस्तांक संतोसाची बरी खबर ताणें पुरगोटली. तुजी मांडावळ पुर्ती करूंक ताणें आपकोशेन मरण सुसलें आनी पुनर्जीवन जावन मन्नाचो भस्म केलो आनी नवें जिवीत आमकां दिलें. ह्या फुडें आमचे खातीर न्हय पूण आमचे पासत मरून पुनर्जीवन जालोल्या आपणा खातीर आमी जियोच्या तुज्या पुतान बापा तुजे थावन पवित्र आत्म्याक पाठयलो. हो पवित्र आत्मो बाबार्थ्यांक ताणें दिल्लें पयलें व्हडलें देणें. संवसारांत आपलें काम सोंपोवंक आमा मनशांक सुपुर्णायेन पवित्र करच्याक जेजून ताका धाडलो. देखून बापा, सासणीक कराराची खुणा करून जेजून दवरला तो व्हडलो संस्कार आतां आमी समोरुमच्याक तोच पवित्र आत्मो ही देणी पवित्र करूं म्हूण आनी अशी ती आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावं म्हूण आमी मागता. संवसारांत
आसलोल्या आपल्याचो ताणें सदांच मोग केलो. पूण पवित्र बापा तुमी ताका मोहिमेवंत करचो वेळ पावतूच ताणें आपलो मितमेन नासलोलो मोग दाखयलो. तो जेवणार आसतना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच पोरी ताणें दाका सोऱ्यान बोल्लोली काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतले पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स. नवे आनी सासणीक कोरोराचें हें रोगत पातकांचें बोगसोने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Sumia Jesu ami ondo kakao, ani ekao si tue pieko, ti tue modi tu voi momanesu, ami tu se moron olgotao. मोगाळ बापा, आमचे सुरवणीचो उगडास आमी समोर उमताव. जेजू मेलो, मेल्ल्या मदें देंवलो, पुनर्जीवन जालो आनी तुज्या उजव्या हाताक चडला म्हूण आमी परगट्टा. तो वैभवान परतून येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन तुका मानता आनी आख्ख्या संवसाराक सुरवण दिता तें बलिदान ताची कूड आनी रगत आमी तुका समर्पिताव. बापा, तुवेंच तुजे सोबेक दिल्ले बोलयेचेर तुजी नदर घाल आनी ह्या एकाच उंड्यांत आनी कालसींत वांटो घेतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकेच कुडीन मोयपासान एकठांय आनी जेजू आनी तुजे मोहिमेच्या मानाक जेजू सोवें एक जिवी बोली आमी जावूंक निर्मी. बापा, जांचे खातीर आमी भेटवणी करता त्या सोमेस्तांची काकलूत कर. भोव करून तुज्या चाकरा लियो आमच्या बागीवंत बापाची, फिलिप नरी आमच्या गवळी बापाची, सिमियाव आमच्या आदारी गवळी बापाची, पवित्र सभेच्या सोमेस्त गवळ्या आनी सगळ्या देव मुणयाऱ्यांची, तशेंच ही भेटवणी करतल्या हांगा हाजीर जाल्ल्या आनी सगळे तुजे पुजेची काकलूत कर. तेच बरी खऱ्या मनान तुका सोदतल्या सोमेस्तांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. शेकी क्रिस्ताचे शांतीन मरून गेल्यात ते आमच्या बाबा भयणाची दया कर आनी जांचो बाबाट तूं एकलोच वळखताय त्या सगळ्या मेल्ल्यांक तुज्या सुखान घे. दयाल बापा, आंकवार मारये देवाची माई संगाती आनी तुज्या दोन दुतां आनी भक्तां बरोबर आमा सोमेस्तांक तुज्या भुरग्यांक सुर्गेचें सूख जोडूंक फावो कर. तुज्या राज्यांत पातकाचे आनी मन्नाच्या कुस्त्यापणांतली सुटलेली सगळे तुजी रचने बरोबर आमी तुका वाखाणूंक पावो. त्याच क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं ताचे उदेशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा, सर्वंदोनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सुरवंदाराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयले प्रार्थन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीचो, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज समकायो, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिताव
तशी तूं आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सुरवायतांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोबस्काय आमकां दी. सुरगेच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाच्यान उतरेकता. तो आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्तांत हे तुज्या दोन दुतांक मुळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमुणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काळ तुमची सोबे आसूं. तुमचेय सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप कटले आमची ककलूत कर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप कटले आमची ककलूत कर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा ती. शिडीच्या जेवणाका पयलीं आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. कुमियांच्या वेळार आमी गायन गावुया. D301 मोगाड जेजू यो तूं यो पान 64 D31 पेज 64. मोगाड जेजू यो तूं यो
काळजात आमच्या रामुंक्यो जिवीत आमचे बोलूंक्यो प्रार्थूया. सुर्गींचे बापा, तुज्या संस्कारांनी तूं आमकां नवो जीव आनी बळ दिताय. आमच्या सोगतायेक लागून परतून परतून आमी पडटाव तेन्ना ह्याच बळान तूं आमकां दोयेन उबार आनी सांबाळ. असो ह्या पवित्र जेवणांत आमकां मेळटा तो सोडवणीचो फळ आमचे जिणेचे चालींत आमी बोगिसो आनी दाखयसो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. मोगाळ बाबा भयणानो, आज आमचो दीस जो आख्खी फिरगोज संस्कारांत आसलोले जेजूक बोजोन करता. आयचो दीस आमी आमचें जिवीत, आमचें कुटूंब, आमची फिरगोज जी बाबा भयणां हांगा आसात वो आनी पयस आसात तांकां सगल्यांक देवाचे आधीन करता. वी कॉन्सक्रेट आवर लायव्स, आवर फॅमिलीज, आवर पॅरिश टू द लॉर्ड. ह्या पासत मागणें चलता तेन्ना तुमचो वाडो आसा तेन्ना तुमी येवचे. त्या भायर आनी खंयच्याय वेळार तुमकां मागणें करूंक जाय हांगासर येवन सांतिस्मा उजीर तुमी नमस्कार करचो, वेळ सारचो. ओके, एक म्हणून दवरचें. वी कॅनॉट कीप टू प्लेसीस फॉर एडोरेशन. ह्या मनान ब्लेस सॅक्रमेंट चॅपल आमचें आसा तें बंद आसतलें, कित्याक जेजूक आमी हांगासर बसतले. मागीर सोंपले उपरांत आमी परतून उक्तो करतले. मागीर तुमच्यान थंयसर वचून मागणें करूंक जाता. थोड्यांक संवय आसा लेट येवपाची, तेन्ना म्हणल्यार हांगासरली बोजोण सोंपतली. हे मनान दवरचें. प्रेयर रूम, ब्लेस सॅक्रमेंट चॅपल ऑफ ब्लेस सॅक्रमेंट रूम वील बी क्लोज टुडे टील 5:45. 5:15 मागीर निमाणी बोजोण जाल्या उपरांत आमची माडयेचेर आशिर्वाद आसतलो आनी मागीर माडयेचेर आशिर्वाद जाल्या उपरांत 6 वरांचेर इगर्जेन. फाल्यां तावन नोवेना सुरू. सगल्यांनी नोवेनाक येवंक वावुरचें, कित्याक ही नोवेना आमच्या आस्केऱ्याची ओत्मीक तयारी एकदम गरजेची. आनी ह्या निमितान आंकवार मारेची बॅट जी जाताली वाड्या वाड्यांनी ती आमी बंद दवरल्या, कित्याक लोकांन बाबा भयणांनी इगर्जेंत येवचें म्हूण. थोड्यांचें मन आसा आमी इगर्जेंत केन्ना येना जाल्यार हो वेळ येवपाक इगर्जेंत, कित्याक ही आमची इगोज. वी नीड टू बी वन विथ द parishioners and one with the parish. I cannot say I want my celebration separate. म्हाका सायबीण आयज जाय, तशें जावंक जायना. एक फामील कशी भाग्यवंत मिंगेलाच्या आस्काऱ्या काल आमी जेता तेन्ना
सगळे आमी प्रयत्न करता मिसाची भेटीन येवंक पावना जाल्यार आमी तरी आमचें काळीज मन उक्तें करता पूण आनीक दॅट सेज दीस पार्ट इज डिफरंट फ्रॉम द पॅरीस तशें आनी कांय आसूंक जायना वी कम एंड वी सेलिब्रेट द नोविनाज द फीस्ट एज वन फॅमिली हे मनान आमी दवरचें आतां शेवटाचो आशिर्वाद दिल्या उपरांत थोडो वेळ ओगेपणान आमी मागणें सारचें सांतिस्मा उजीर आनी मागीर 8:15 to 8:45 एक जोमो मागण्याचो जोमो मागण्या फुडें वतले आनी मागीर माग केलोले वाडे ही सगळी मांडावळ पोरजोळाचेर आसा तुमी ती पळोवची आनी येवचें सर्वेस्पोर तुमची सोवी आसूं तुमचे सवे आसूं सर्पविदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो आमेन वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे वळखकार गायन गावया साक्रामेंतान रावलोल्या आर 31 पान 109 आनी 3 आर 31 पेज 193
आमचे दोळे जेजूचेर आसूं दी. आमी पळयता एक व्हडलो गोल धवो उंडो, ताचेर उजवाड घालून आनीक पुळजोलीत तो दिसता. हो उंडो सादो उंडो न्हय, हो स्वर्गार थावन देंवलोलो उंडो. स्वर्गार थावन मारयेच्या कुसव्यांत रिगलोलो देवाचो पूत. निमाण्या जेवणार शिसांक आपणाचें जिवीत वांटलोलो तांचोच सोमी आनी गुरू. हो उंडो सादो उंडो न्हय, हो उंडो देव जेजू. आनी हे आमी भावार्थान मानून घेता. तो आमचो राजा, धोनी, गुरू, आमचें सगळेंच. हे पासत ह्या वेळार सगळे खालती खाईन आमचो देव, आमचो धोनी, आमचो राजा, आमचो इश्ट, आमचो बुजवंडार सगळे मानून घेवन सगळे खालती खाईन काळीज मौन ताका उक्तें करून भावार्थान आमची मान बागोवन ह्या आमच्या दोनयाक आमी नमस्कार करुया. थोडो वेळ ओगी रावन आमचे मागणे आमी चालू दवरुया. तुमकां जाय जाल्यार रावंकूय जाता, नाजाल्यार मागीरूय येवंक जाता. आमचीं भावां भयणां वाडे आनी जोमे मागणें चालूच दवरतलीं. खेरीत भाशेन आयच्या दिसा आमच्या आख्खे फिरकोचे पासत आमी देवा लागीं आशिर्वादान आमकां बोर म्हूण मागुया.